फोंड्या वाठारात सिवेजीच्या उदक गटारांनी सोडटात. फोंड्या पालिका आता तांच्या आड कारवाय करपाच्या मोडात. 88 बिल्डिंगांनी 1600 सुमार अपार्टमेंटां आशिल्ल्यांक पालिकेच्यो नोटीसी. कनेक्शन घेना जाल्यार लायट उदक कट करपाची पालिकेची शिटकावणी. टोटल 88 बिल्डिंग्स आयडेंटिफाय केल्ल्यो. तितून जवळ जवळ 1500 अपार्टमेंट्स आसा, 1600 अपार्टमेंट्स आसात. सगल्यांक पयलीं नोटीस केल्ल्यो. फर्स्ट टायम नोटीस धाडून 7 दीस दिता आमी तांकां, कितें करेक्टीव मेजर्स घेयात, सिवरेज कनेक्शन घेयात. एंड मागीर जर करना जाल्यार फायनल नोटीस तांकां वयता. आतां गेल्यात फायनल नोटीसूय वचपा लागल्यात. मागीर डिस्कनेक्शन आमी रेकमेंड करतात लास्टाक, कित्याक मॅटरूय आमचो सेन्सिटीव आसा. सगळीं नाला तुमी पळयलां आसतलें कशें वेस्ट वॉटर नालान रिलीज केला. खुबश्या रेस्टॉरंटांनी बिल्डिंगेनी सेप्टीक टँक ओवरफ्लो जाता. सो ग्रावंड फ्लोराचेर रावता ते लोक चड सफर करता मागीर आनी तेंच्यो कंप्लेनी येतात. सो हे एक्शन स्टार्ट केल्लें म्युनिसिपालिटीन, ते चालू आसा ड्रायव. सो आमचो रिक्वेस्ट आसा लोकांक की सिवरेज कनेक्शन बेगीतले बेगीन एप्लाय करपाचें. तेजे एज पर नोटिफिकेशन सबसिडायज ती रेट आसा 3000 आसा पर अपार्टमेंट. सिवरेज सिस्टम कनेक्शन प्रत्येकान घेवपाक जाय, हे कंपल्सरी आसा. आनी हे समज जर अपार्टमेंट सिवरेज कनेक्शन घेना जाल्यार हेंचें लायट आनी उदकाचें कनेक्शन डिस्कनेक्ट जातलें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.